2022चे विधानसभा वेंचणुके पयलीं सप्टेंबर 2021 सरकार तुमच्या दारी मोहीम सुरू केल्ली. लोकांक तांच्या घरा कडेन दिल्ल्या प्रशासकीय सेवेचो सरकारान वेंचणुकेत फायदो करून घेतलो. फुडल्या 2 वर्सांत सरकारान 20 कार्यावळी केल्यो. मात उपरांत लोकसभा वेंचणूक लागली आनी मोहिमेक खंड पडलो. आतां फोंड्या पोटवेंचणूक सीसीपी वेंचणूक तोणार आनी सरकार परत लोकांच्या दारार. ट्रायबल वेलफेयर स्कीम, फिशरीज वेलफेयर, WRD schemes, Public Work Department, GL beneficiaries, परत scheme for the economical weaker section, health checkup, eye checkup, startup promotion cell, labor and employment, Department of the IT, Goa Dental College, EDC, Chief Minister Rozgar Yojana, Director of Industries, PMEGP, business loan, transport, ISLR, DSLR, police, forest, GWMC, FDA, Provisoria आणि म्हजी घर योजना ह्या सगळ्यांच्यो स्किमीचो फायदो फोंडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांनी येता त्या 6 तारखे दीस 6 फेब्रुवारी 2020 सकाळी 9 पासून सांजे 5 पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या ऑफिसर्स हे राजीव कला मंदिरात अवेलेबल असतले. ह्या सगळ्या योजनेचो फायदो फोंडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम 6 तारखेच्यान पयलो कार्यक्रम हो फोंड्यान जाता. सरकारान फोंड्या जावपी कार्यावळीची तारीख जाहीर केली खरी, मात विरोधकांनी सरकाराचेर टिका केल्या. वी आर हियरिंग ते सरकार तुमच्या दारी आनी एक इव्हेंट फोंड्याच्या गांवांत हिंगा म्हाका दिसता लोक तेका कितें दाखोवन दिता. हे सरकार तुमच्या दारीच्या नांवान 12.5 कोटीचो इव्हेंट, 12.5 कोटीचो देस्पेस, लोकांले पयशे, हे पयशे म्हाका दिसता जे पड पयलीं तांकां सांगलेलें सरकार तुमच्या दारी हे तेजें कितें फॉलोअप जालां कांयच ना. आनी हे इलेक्शन स्ट्रॅटेजी जेन्ना आतां पोंडाच्या गांवांत इलेक्शन जाता फक्त पानां पुसपाचो प्रयत्न. मजगती विधानसभा वेंचणूक 2026च्या डिसेंबर म्हयन्यांत जाहीर जावये म्हूण सध्या चर्चा आसा. मुखारली वेंचणूक दोळ्यासामकार दवरून सुरू केल्ली मोहीम सरकाराक कितली फायद्याची थारतले हें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.